मोगाच्यानो हो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार. देव आपोवण्यापासून तो विशेष रितीन मागचो दीस आणि देव आपोवणी संभ्रमचो दीस. This Sunday being the World Day of Prayer for Occasions, we celebrate occasions and pray for occasions. मंगळूर देशींत आज आपोवण्याचो संभ्रम करूंक आणि आपोवण्यापासून तो मागोवंक आमकां एक वसलें कारण आसा. ह्याच एप्रिलाच्या 21व्या तारखेर आमच्या 5 जाणां दियाकोनांक याजकी दीक्षा लाभली. आमचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना हांणी रुजय कॅथेड्रलांत मानादीक आयवन अश्विन सोजो मारिल फिरगज, मानादीक जोविन विश्वास सिक्वेरा नित्यादर नगर, मानादीक केविन लॉरेन्स सोजो किरण फिरगज, मानादीक रॉनसन पिंत कॉर्डेल फिरगज आणि सूरज जोसेफ लोबो उप्पिनंगडी फिरगज हांकां याजकी दीक्षा दिली. याजकी बेस आपणायल्या ह्या 5 जाणां नव्या याजकांनी आपणाच्या गवल्या मुखार विधेयपणाची आणि निष्कळपणाची बसावणी केली. मागलेल्या तांच्या पवित्र हातांनी गवळी बापा बराबर तांणी पयले फावटी सोम्याचें बलिदान पवित्रपणान भेटयलें आणि देन वाचलें. पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ले हे आमचे नवे याजक आज आमचो संतोष, आमचें दायज. तांच्या याजकी मण्यारपणांतय आज आख्खे मंगळूर दियेसेस गवळी बापा संगी याजकी वर्ग, धार्मिक भाव भयण्यो आणि सर्व लायक भावार्थी उल्हासता आणि संतोष पावता. मोगाळ नव्या याजक भावांनो, तुमकां आमचे रास रास उल्हास आणि अभिनंदन. कोरोना केस्त पिडे वरवीं निर्बंध आसून जायती बेजाराय आसल्यारी हे आमचे याजक खूब संतोषान आसात, काळजाच्या दादोसकायेन ते आसात. कित्याक आज तांचें सोपन जारी जाल्लो दीस. सोम्याचें नवें मिसांव घेवन नवी आशा, नवी दिशा दवरून याजकी मण्यारपण घेतलेल्या ह्या नव्या याजकांची नवी भोगनां कितें आसयेत? येया तांच्या मधुर उतरांक आमचे कान दिवया. बागी तुवें विंचून काडलो तुजो सेवक. आज म्हज्या जिवितांत एक व्हड संतोशाचो आज दीस. ल्हानपणांत हांवें एक चिंतिल्लें सोपान जाल्ली म्हज्या जिवितांत एक आशा आयच्या दिसा देवान म्हज्या जिवितांत आज संपूर्ण केल्या. आनी हो एक दिसाक हांव जायत्या वर्सांत हांव राखून रावलो आनी आयच्या दिसा देवान तो दीस आज संतोश बरीत रितीन आज म्हज्या जिवितांत ताणें म्हाका दिला. ताणें म्हाका विंचलां आनी म्हाका आज त्या लावन ताच्या मिसावाक ताणें म्हाका आज धाडलां. खंडीत जावन जणाव ह्या दिसांनी जायते लोक पिडे शिडेन कश्ट जाता आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितींत हांव लागीं म्हज्या वर्दीक पावता आसतना एका तराची भिरांत म्हजी थंय आसली. म्हाका याजकी दीक्षा लाभता गे म्हूण. पूण देव जेन्ना तर आपयता तो आपयला केदींच सोडिना. देखून आमचें आपोवणें जेन्ना देवा तें तीर आसा तीर उरता. जर देवान विंचलां, जर देवाक म्हाका ताच्या मिसावाक धाडोंक मोन आसा तर कितलें वाऱ्या वादळ आयल्यारी, जर तर कितलें आनवार आयल्यारी, हांव उज्यांत आसल्यारी, हांव रानांत आसल्यारी वा खंयच्या वायटांत आसतली, तो देव म्हाका उखलून धरता आनी ताणें विंचल्ल्या ताच्या साकराक तो मागता आनी तो ताच्या पवित्र मिसावाक धाडटा. हांव याजक जावंक आयच्या दिसा म्हाका प्रेरण जाल्लें साबार जाण आसा. प्रत्येक जावन म्हजे भाव याजक हांव ल्हान आसतनाच आल्तारीर हांव वेदी सेवा करता आसतना एका याजकान भेटोवचें मीस पळोवन म्हाकाय थंयसर एक उर्बा आयली आनी हांवें एक दीस त्या याजका बरी मीस भेटय जाय म्हूण. आनी आज कड्डीत जावन हांव बीस साहेबा सांगता म्हज्यो पयले मीस भेटयता आसतना तो अनुभव म्हज्या जिवितांत जालो. हांवें ल्हानपणांत चिंतिल्लें तें चिंताप तें सोपान आयच्या दिसा देवान म्हज्या जिवितांत तो जारी केला म्हणलो संतोश वर्णूंक म्हज्या जिवितांत असाध्य. देखून हेर याजक म्हज्या जिविताक आज प्रेरण जाल्यात. तर हांव आज याजक जालां तर तुमी हर एकल्यांनी देवाक देवाच्या आपोवण्याक तुमी सदांच मागोवंक जाय. म्हज्या जिविताचो ध्येय जावन आसा
तुमी म्हाका विंचून काडूना बागार हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. ह्या संवसारांत आपूण कोणायक मेळना, आपूण एक ग्रेस्त जावन आसा, आपूण एक वर्तें इनाम जावन आसा. देखून आमी जावन तें आपूण तें इनाम आपणाक जायना, बागार देवानच तें आपूण दिवचें आनी देवानच विंचून काडचें. आनी देवान म्हाका विंचून काडलां आनी त्या विंचोवण्याक हांव आज बद्र जावन तसो जालां, तसो सेवाक जालां, तसो इश्ट जालां. आनी आज जेजून म्हाका तसोच करून ताच्या खातीर ताचे संगी रावून ताचें मिसांव काम करूंक ताणें आज म्हाका धाडलां. तर आज धन्य देवाक हांव ऋणी जावन आसा आनी ह्या जाकांक हांव ऋणी जावन आसा. ह्या जाकी जिवीत एक वर्तें देणें जावन आसा, कित्याक जेजूक ह्या संवसारी हाडीचें तर कोणाच्यानच साध्य ना, बागार तें एका ह्या जाकांतून मात्र साध्य. दुसऱ्यान कशें मोरयेन जेजू कुसव्यांत ववयलें, एक याजाक आपल्या हातांत ववयता. ते याजाकाचे हात आयचे दिसा म्हजे हात बिसायबान ते लायल्यात आनी ह्या हातांत हांव म्हज्या जेजूक हांव आपयतां, जेजूक हांव उखलून धरतां आनी एवकारिस्तीच्या बलिदाना मुखांत म्हाकाच त्या जेजूक भेटोवन म्हाकाच मोडून हांव म्हज्या पेल्याक दिवंक देवाच्या उतरां मरिफात एवकारिस्ता मरिफात पेल्याक दिवन हांव जेजूचें मिसांव ह्या संवसारी जारी करूंक बायसरलां. सर भुरग्यांनो, युवा जाणांनो, ह्या जाकी जिवीत एक आपोवणें तो व्हरतो संतोश त्या ह्या जाकी आपोवण्यांत आसा. आयचे दीस हांव भोगून आसा, तुमकांय भोगूंक जाय तर देव आपणा पासून मागा आनी जेजू तो आपयलो हर एकलो विंचुल्ल्याक तो हात सोडिना. तो एक दीस तांकां ताचे संगी रावून ताच्या मिसावांत ताका भागीदार करता. व्हरतो संतोश म्हणयत आयचो दीस म्हजो, कित्याक म्हळ्यार याजकपणाच्या वाटेंत हांवें जिणी सारूंक निर्धार घेवन आज याजकपणाची दिक्षा म्हाका लाभली आसता खंडीत जावन व्हरतो संतोश म्हाका भोगला. म्हजो हांसो पळयतना तुमकां भोगूंक पुरो कितलो संतोश भोगूंक पुरो म्हाका म्हण सांगून. कित्याक म्हळ्यार हो संतोश वर्णूंक असाध्य म्हणयत तितलो संतोश आज म्हज्या जिवितांत म्हाका लाभला. आमच्या कुटुंबांत आमी 6 भुरगीं 4 जाणां आनी हांव तातूंत निमाण. पूण निमाण जाल्ल्याक मस्त मोगान कुटुंबाच्यांनी पोसून बऱ्या शेगुणांनी नेटोवन म्हाका देव आपोवण्याचें बी किर्लोत गेल्लें म्हज्या पप्पा मम्मीन म्हणयत. आनी म्हज्या घराय तेगा आखयो आसा 3 सिस्टरां. एकली भितरली माद्र, एकली AC कोवेंतांत आसा आनी एकली बेतनी मेळ. तशें जाल्ल्यान एक देवोत कुटुंब आमचें पयलें तावनी आनी त्या कुटुंबांत वाडोवन हांव जाय की आज याजकपणाच्या याजकपणाचें जिवीत हांवें मुखार सरूंक म्हाका प्रेरण मेळ्ळां म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. म्हजें देय वाक्य आसा काळजाच्या उदारपणांतावन. मातें वाचोवांजेल अध्याय 12 वळ 30 आनी 8. हो देय वाक्य विंचूंक कारण हें वर्स सांजुजेक समर्पिलां. पात्रीस कोर्दे बापाय सारक्या काळजान कशें सांजुजे मौनपणी उत्तीम कामां करूंक पावलो, तशेंच म्हज्या जिवितांती हांवें त्या काळजाच्या उदारपणांतावन आमच्या लोकांची सेवा करूंक हांवें निर्धार घेतला आसता. म्हज्या ह्या निर्धाराक खंडीत जावन देव बेसांव घालतलो म्हूण हांव पातयेत. याजक जावन हांव म्हजें जिवीत लोकां खातीर समर्पितां. लोकां संगी मेळून जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक जावं दी ल्हान भुरग्यां सांगता या युवा जाणां सांगता या जीं कोण जेजूच्या उतराक आशेवन लागीं येतात तांकां जेजूचें उतर दिवन तांकां बऱ्या जिविताच्या वाटेंत मुखार सरूंक हांव खुशी व्हरतां. आज म्हाका एक व्हरतो संतोशाचो दीस. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या कोडयाळ दिसजेक निरंतरी 13 वर्सां तावन हांव म्हजें सेमिनरी शिकाप शिकोवन आसलो आनी आज म्हाका व्हरतो दीस म्हाका भोगला. आज हांवें ह्या कोडयाळ दिसजे खातीर ह्या जगाची व्हड स्विकार केल्या. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत म्हाका आज हो एक दीस फावो केला मनशाक हांव संतोश पावतां आनी प्रत्येक जावन देवाक हांव अर्गां दितां. हांव म्हज्या आवय बापायक एकलोच पूत, पूण एक सोपान जारी करूंक हांव ह्या दिसजेक सेरवल्लो. एक व्हरतो याजक जावचे खातीर आनी म्हजें मिसांव ह्या दिसजेंत मुंदरसून व्हरचे खातीर. आनी 13 वर्सां बरो हांवें म्हजें शिकाप संपोवन आज ह्याच दिसजेक हांव एक याजक जावन तुमचे मुखार हजर आसां. हांव याजक जावंक प्रेरण साबार जण आसात, पूण प्रत्येक जावन हांवूच म्हजी फिरगज खंयसर मारील थंयसर आसा. तांचे याजक म्हाका प्रत्येक जावन प्रेरण.
थंयसर सेवा दितले विगारस कित्याक म्हळ्यार ते यस दियेस खातीर सेवा दिल्ली आनी तेच म्हाका प्रत्येक जावन प्रेरण आनी म्हजो बापूय आलाबा दियेसीन तो वावुरता पूण तो 8 वर्सां आदीं देवादीन जालो पूण ताचे म्हाका एक वर्ते प्रेरण सांगून तुवें एक बरो याजक जायचें म्हूण सांगून आनी ह्या दिशेन हांव फुडें सरलो आनी आज म्हजें सोपान जारी जालें. म्हजें ध्येय वाक्य आसा लुकाच्या वांजेलांत तुमीच ह्या संगतेक साक्ष जें कितें जेजू क्रिस्तान आपल्या शिसांक मिसांव दिल्लें पुनर्जीवन जाल्या उपरांत वसा सोमेस्त परजांक सुवार्ता परगट करा आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. हेंच मोतीन दवरून हांवें स्विकार केल्लें उतार आज संपूर्ण जालां आनी हें सांगूंक हांव खुशी व्हरतां आनी प्रत्येक जावन मुखल्या दिसांनी म्हजें मिसांव हांगासर ह्या कोडयाळ दियेसीन करता आसतना तुमचे लागीं एक विनंती करता म्हजे खातीर मागोवंक कित्याक आतां कश्टाचो दीस आसा आनी मुखल्या दिसांनी हांवें लोकां सांगाता वावरूंक प्रत्येक जावन युवा जाणां सांगाता वावरूंक आनी फिरगजेंत लोकां मदें वावरूंक म्हाका एक व्हरतो अवकाश लाभला. तुमचे लागीं विनंती करता म्हजे खातीर प्रत्येक जावन मागा तुमच्या मागण्यान उडास दवरा. परत्या संतोषान आनी काळजाच्या दादोसकायेन हांव तुमचे मुखार आसां. आयच्या दिसा रोजाय कॅथेड्रलांत म्हजी याजकी दिक्षा जाली. परतो संतोष सोम्यान म्हजे थंय दया दाखयल्या. मोरयेन सांगल्या बरी किरकोळ मनशांचेर ताणें दया दाखयली. भाग्यवंताचें नांव वय सोम्यान म्हाका आपणाचो कर्ण घेतला आनी एक निजायकी संतोष 12 वर्सांच्या शिकपा उपरांत हो दीस 12 दिसांनी राखून रावल्लो आनी हो एक निजायकी एक संतोषाचो दीस म्हज्या जिवितांत आयला. एक धार्मीक भाव जावन जियेल्लो अनुभव आसा पूण एक याजक जावन एक बोगसो अनुभव कसो विशेष जॉय ऑफ प्रिस्टूड एक आयच्या दिसा गवळी बापांनी म्हाका मागल्या उपरांत तो एक अनुभव म्हजे थंय आसा. एक व्हरतो संतोष मुखल्या दिसांनी हो संतोष जिवाळ आसूं दी म्हणून हांवें सोम्या लागीं मागला. तुमी म्हजे बसत मागा एक बरो याजक जावंक आनी सोम्याच्या शेतांत एक बरो मणयारी जावंक तुमचे मागण्याची गरज आसा. हांवें विंचुल्लें वाक्य आसा पळया म्हजो सेवाक हांवें विंचून काडिल्लो. सोम्याचो सेवाक जावन वावरूनचें एक भाग म्हाका सोम्यान दिला. हे मुखल्या दिसांनी म्हज्या सगळ्या याजकी जिवितान एक सेवाक कसो न्हय धनी सोम्या येयल्लो सेवा करूंक सेवा जोडूंक न्हय तसलो एक सेवाक जावंक न्हय सेवा जोडूंक म्हाका एक व्हरतें आपोवणें सोम्यान दिलां आनी एक सेवाक जावन कशें मुखल्या दिसांनी वावूर येत ह्या विशयान सोमीच म्हाका मार्गदर्शन दितलो म्हूण म्हजो भरवसो. आज म्हज्या वर्दीचो दीस खंडी जावन म्हाका भोव व्हरतो संतोष भोगता. 12 वर्सांत हांव राखून रावल्लो दीस आज म्हज्या जिणयेंत देवाच्या दयेन आज तो खरो जाला. देखून व्हरतो संतोष म्हाका भोगता आसतना धन्या देवाक आयच्या दिसा हांव अर्गां दितां. म्हज्या येजाकी जिणयेक प्रेरण जावन आसले म्हजे प्रत्येक जावन म्हज्या पिरगजीचे विगार. ल्हान आसतना हांव आल्तर भुरग्यांच्या मेळांत आसलो आनी अशें मिस्र जार करता आसतना येजाकांक थंय लागशिल्लो संबंद म्हाका आसलो आनी अशें लागशिल्ल्यान जेजूचें मिसांव करचें भाग म्हाका मेळिल्लें आनी अशें म्हज्या पिरगजेचे विगार म्हाका एक येजाकी जावंक प्रेरण ते जावन आसात. जायतो सहकार तांणी म्हाका दिला, जायतो म्हजे थंय मोग तांणी म्हाका दाखयला आनी जायतो पाठिंबो म्हाका तांणी दिल्लो जावन आसा. देखून म्हज्या पिरगजीच्या सर विगार आतांचे आनी आदले विगार खंडी जावन म्हज्या देव आपोवण्याक प्रेरण म्हूण हांव सांगूंक खुशी भोगता. आज आमकां कळीत आसा भोव बेजारायेची गजाल आमच्या भोंवतणी कोरोना म्हणली सांक्रामीक पिडा मरेकार पिडा सोडूनच आसा. ही केस्तेच्या पिडेक जायतो लोक आमच्या देशांत मरोन आसा आनी असल्या संदर्भार देवान म्हाका विंचून काडला आसतना खंडी जावन व्हरतो संतोष भोगता आसतना ही एक पिडा हांगासर आसली. खंडी जावन आमकां बेजारायेची गजाल आनी ह्या पिडे द्वारे जावंक पुरो आमच्या ह्या मिसाच्या कार्याक आत्मी कार्याक जावंक पुरो आमच्या हेर कार्यांक सर्तीक लोकांक येवंक अवकाश लाभना आनी वर्त्या दबाज्यान अशेले कार्यक्रम आमकां करूंक जायना. खंडी जावन ही बेजारायेची गजाल म्हणटा आसतना नान्या एका कुशीन आमी सांगयेत ही एक देवाची खुशी. देवाच्या कुशाक आमी विरोध वचोंक जायना कित्याक आमच्या जिवितांत देवाची खुशी आसा ती आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक आसा आनी देवाच्या कुशेक आमी खालतीमान घालूंक आसा. म्हज्या येजाकी जिणयेचो शेवट वा प्रमुख ध्येय वाक्य म्हळ्यार तुजो बळवंत आत म्हाका सोलोवन व्हरतलो. किर्तन 130 आनी 9 वळ 10. खंडी जावन देवाचो बळवंत आत म्हज्या फाटल्या जिवितांत हांवें बगला आनी खंडी जावन मुखल्या जिवितांत ही वस्त बळवंत आत म्हाका सोलोवन व्हरतलो म्हणलो खंडी जावन एक बरवसो आसा. आनी निमाणें देवापोन्याक वा देवापोने सोदून आसचे युवा जनांक म्हजो संदेश जायतीं जाणां युवा जनां ह्या आमच्या ह्या आतांच्या काळार आसात. खंडी जावन एका युवा जनांक हांवें सांगचें कितें गी म्हळ्यार
जावंक पुरो एक देवाचें आपोवणें तुमकां आसा म्हूण बगता. खंडी जावन त्या आपोवण्याक तुमी पाळो दिया आनी खंडी जावन तुमी आपोवण्याक पाळो दिता आसतना मागणें भोव गरजेचें. केदाळ आमी मागण्यांत ह्या आपोवण्याक आमी पाळो दिता. आमकां आपयल्लो जेजू निमाणे पर्यंत आमच्या सांगाता तो आसतलो. खंडी जावन आमकां तो सांडून घालचो ना आनी आमचें मिसांव करूंक आमकां तो व्हरतो आदार दितालो. अशें आज आमी 5 संत भाऊ ह्या मंगळूर दियेसीसेक आमी येजाकी दिक्षा आज आमी घेतल्या आसता. खंडी जावन आमच्या जिवितांत हो एक व्हरतो दीस तुमकांय मोगाळी वचना. खंडी जावन देव आपयता म्हूण तुमकां बगता जाल्यार खंडी जावन ह्या आपोवण्याक तुमी पाळो दिया. कितेंच तुमी भियेनाकात. देव तुमकां आपयलेलो देव सदांच तुमच्या सांगात आसतलो. अशें ह्या मंगळूर दियेसीसींत आनिकी देव आपोवणे फुलोवन दीत आनी मंगळूर दियेसीस खंडी जावन देव आपोवण्याच्या अंतर आनिकी वयर वचून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. एक याजक सासनाक याजक तो सासनाक सौम्य सोसो जाता. सौम्या खातीर वावरता आनी ताचे सेवेंत आपलें जिवीत सारता आनी जिणयेंत वर्ते दादोसकाय आपणायता. आज ह्या नव्या याजकांक जाल्लो संतोष, तांच्या कुटुंबाक जाल्लो आनंद तुमकांय बगूंक जाय. तर तुमच्याय कुटुंबांतल्या फिरगजेंतल्या समाजांतल्या तरणाट्यांक चल्यांक आनी भुरग्यांक देवाच्या सेवेक भेटोवन दिया. देव आपोवण्या पासून तूं निरंतर मागा. ह्या नव्या याजकांक पळोवन हांवें याजक जाल्यार कशें हांव जेजूचो पाटलाव करून ताचो मन्यारी जाता. मंगळूर दियेसीसींत एक याजक जावन म्हजी सेवा हांव भेटयतां म्हूण तुमकां तुमच्या काळजांत भोगता तर तुर्तान म्हाका कळया. हांव बाप अनिल फर्नांद, देव आपोवण्या केंद्र, मंगळूर दियेसीस. तुमकां सोमेस्तांक देव आपोवण्या आयताराचे मागण्या बरीत शुभाशय. देव बरें करूं. सेवक तुझोस रचणारा, हे जिवीत तुकास दातारा. अळगा तुका सर्वेस पोरा, वंदन मोगा सागोरा. अळगा तुका सर्वेस पोरा, वंदन मोगा सागोरा. सेवक तुझो हांव ये धन्या, फर्माय म्हाका तूं ये सोम्या. संवसार तुजी रास परगट करच्याक, कृपा म्हाका दिसाक दिवच्याक.